नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक मायमगाचे येवकार दिसभराच्यो म्हत्वाच्यो खबरो घेवन हांव दीप्ती काकोडकर गोमंतक टुडे बुलेटिनाक सुरवात करतात। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। कासावले रेल्वे दोट्टीकरणाच्या कामावेल्यान परतून एक फावट जालो बोवाळ। आरबीएनएलान खासगी जमनीचेर अतिक्रमण केल्ल्याचो विरोधकांचो आरोप। बागा आडफड्या तिगांची झगडी पावली। जीव घेवपी हल्ल्याचेर यूपीच्या एकल्या नेपाळच्या दोगा भावांचेर धारेच्या कोयत्यान हल्लो करून काडलो पळ। पुलिसांनी धरलो दुबाविता। कॅश फॉर जॉब प्रकरणाची चौकशी पुराय जावन सविस्तर अहवाल मेळ्ळ्या उपरांतूच सगळ्या प्रश्नांचो दितलो जापो, सांगता मंत्री सुदीन ढवळीकार। बेतूल पारंपारीक नुस्तेकारांनी सागरमाला प्रकल्पाखाला येवपी मिनी पोर्टाक केलो विरोध। बंदर आयल्यार दर्या तशेंच लोकांच्या भलायके कडेन जातलो धोको निर्माण। थळाव्यांनी उक्तायलो हुस्को। दिवचल आनी फोंडे म्हालात जाल्ल्या अपघातात 3 जाण जाले जखमी। उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत केले दाखल। पुलिसांनी अपघाताचो केलो पंचनामो, फुडलो तपास सुरू। आणि कोरगांव ग्रामसभेत साबार विशयांचेर जाली चर्चा। म्हज्या घर येवजणे संबंधान उपजिल्लोधिकाऱ्यान येवन दिवची म्हायती। थळाव्यांचे ग्रामसभेत गाराणे। आता खबरो विस्तारान। राज्यात गुन्यांवकारी घडणुको कमी जायना पूण वाडत आसा। लोक आता कायदो आपल्या हातान घेवपाक लागिल्ल्यान लोकांमदी भयाचे वातावरण निर्माण जाला। फातोडेर बागा हडफड्या 3 जाणांमदी झगडी जाली। उपरांत ही झगडी जीव घेणे हल्ल्याचेर पावली। तिगामदलो यूपीचो बॉबी सिंग या 32 वर्साच्या दादल्या नेपाळच्या हरिबाला सुनार आणि गणेश कसेरा या दोग बापोल भावांचेर कोयत्यान जीव घेणो हल्लो करून पळ काडिल्लो, पूण पुलिसांनी ताका अटक केलो। गंभीर जखमी आशिल्ल्या भावांचेर बांबोळे हॉस्पिटलात उपचार सुरू आसा। पुलिस फुडलो तपास करतात। पळय उन लोग मोमोज खाने के लिए आया था, लेकिन ये जो ऑलरेडी किया है वो लोग, तो ये लोग का दोनों में आपस में झगड़ा हो गया। तो झगड़ा क्यों हुआ था? ऐसे क्या हुआ था? कल रात को क्या हुआ था? कल रात को पता नहीं, एक दिन पहले भी किया था वो लोग, झगड़ा किया था, तो आपस में उन लोग का झगड़ा हो गया। इतना तो मेरे को है, मैं तो मोमोज बेचना उधर सामने वो करता हूँ, इतना ही मेरे को मालूम है। वो आपके पास काम करते थे दोनों? नहीं, वो एक गाँव से आया था, एक काम करता था। भाई हाँ। बागा आरपोरा हांगासर एक कोयत्याच्या आधारे एक असॉल्ट जाल्याची खबर सध्या समोर येयल्ली आसा। आणि ह्या असॉल्टाची पुराय अपडेट अशा तरेन आसा ती म्हटल्यार की बागा बॉर्डर जी आसा कोयत्याच्या आरपोरा स्टार्ट जाता थंयसर बागा आरपोरा हांगासर रॉयल एनफिल्ड जे शोरूम आसा त्याच्या मुखारूच रस्त्याचेर 3 युथा मदी एक झगडी जाली आणि खंय तरी झगडेंचे रुपांतर खंय तरी मारामारीचेर पावले। जेन्ना ही झगडी चालू आशिल्ली तेन्ना खंय तरी जो अक्यूज आसा हाच्या हातान कोयतो आशिल्लो आणि त्या कोयत्याचो खंय तरी वापर करून त्या जे 2 यूथ आशिल्ले त्याच्या वांगडी ताचेर कोयत्यान तेचेर हल्लो केलो आणि ते 2 जाण जे आसा ते सिरियसली इंजर्ड जाले। जो अक्यूज आसा बॉबी सिंग हो 31 वर्साचो मूळ रावपी यूपी हांगासरलो आणि आरपोरा हांगासर एका हॉटेलात तो किचन हेल्पर म्हणून काम करतालो। आणि जे 2 विक्टीम आशिल्ले ताचे नाव आसा पयलो हरिबाला सुनार हो 37 वर्साचो, तर दुसरो त्याचो कजन भाव जो आसा गणेश कसेरा हो 23 वर्साचे। हे दोगूय जे यूथ आसा हे कजन भाव आशिल्ले आणि हे मूळ रावपी नेपाळ हांगासरले, तर आरपोरा हांगासरूच ते एका हॉटेलात काम करताले। या 3 मदी काल 3, 3:30 ते 4 ह्या वराचेर लेट नाईट या 3 मदी खंय तरी वाद जालो आणि खंय तरी त्यांची झगडी जी आसा ही मारामारीचेर पावली। जेन्ना जो अक्यूज आसा हाणे आपल्या हातातली जो कोयतो आशिल्लो त्या कोयत्यान जेन्ना तेचेर वार केलो, थंयच्यान तेणी वार हल्लो केल्या उपरांत तो त्या स्पॉटा वयल्यान पळोवन गेलो अंजुना ह्या वाटेन। जेन्ना झगडी चालू आशिल्ली थंयसरले काही जे लोकल आशिल्ले त्यांच्यानी ही जी खबर आसा ती अंजुना पुलीस स्टेशनाचेर फोन करून त्यांना ह्या झगडीची माहिती दिली। ही झगडी जाला म्हणून कळटाच अंजुनचे PSI स्वप्नील नायक आणि तांची जी पुराय टीम आशिल्ली ती अंजुना पुलीस स्टेशना वयल्यान आपल्या टीमी बरोबर
आरपोरा हांगासर येवपाक भायर सरली. वाटेक येता आसतना पुलिसांच्या जीपेक खंय तरी हो जो अक्यूज आशिल्लो हो आढळ्ळो. ताणें जो PSI स्वप्नील नायक आशिल्लो हाणें त्या धांवताल्या तो मनीस जो अक्यूज आसा हाका खंय तरी दुबावीत म्हणून तांकां आडयलो आनी ताका थेट आपल्या जिपीन घातलो आनी ताच्या बरोबर ते PSI आनी तो पुलिसांची ती स्टाफ आशिल्ली ती थंय आरपोरा स्पॉटाचेर झगड्याच्या स्पॉटाचेर पावली. पळयता जाल्यार हे जे दोन यूथ आशिल्ले हरी आनी गणेश हे लाईन कंडिशनाचेर रक्त बंबाळ जातल्या कंडिशनार रस्त्याचेर लाईन कंडिशनार आशिल्ले. पुलिसांनी 108 आपयले आनी ॲम्ब्युलन्सान घालून तांकां दोगांयकां उपचारा खातीर आजिलो हॉस्पिटलांत हाडले. तेंच्यो ज्यो आंगाचेर इंजरीज आशिल्ल्यो ज्यो मेजर इंजरीज आशिल्ल्यो आनी क्रिटिकल कंडिशन असल्या कारणान आजिलो हॉस्पिटलांतल्यान तांकां GMCन प्रिफर केले. गोमतक TV खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोटीकर. कॅश फॉर जॉब प्रकरणाची चौकशी पुराय जावन त्या विशींचो सविस्तर अहवाल मेळ्ळ्या उपरांतूच आपूण सगळ्या प्रश्नांच्यो जापो दितलो अशें मंत्री सुदीन ढवळीकारान स्पश्ट केलां. जॉब सुदीन ढवळीकार दिना जॉब दिता आसतना कितल्योश्योच प्रक्रिया करच्यो पडटात. आपूण मंत्री आसतना ज्या खात्यांनी काम केलां त्या खात्यांत लोकांक मेरिटाचेर नोकऱ्यो मेळ्ळ्यात. पयशे दिवन लोकांक नोकऱ्यो मेळूंक ना अशेंय मंत्री सुदीनान स्पश्ट केलें. जॉब हे सुदीन ढवळीकार दिना. जॉब दिता आसतना कितल्योश्योच गोष्टी करच्यो पडटा. एडवर्टायजमेंट, त्याची परीक्षा, त्यानंतर बाकीचो रिजल्ट आनी हे सगळें करपाक कोण तरी बरें इन्स्टिट्यूशन आनी हे नोंदणी केल्ले आसता. आमकां फुकट जॉब दिल्यात आमकां फुकट जॉब दिल्या तेन्ना सुदीन ढवळीकार मंत्री आसतना ज्या डिपार्टमेंटात काम केलां त्या डिपार्टमेंटान मेरिटाचेर लोकांक नोकरी मेळ्ळ्या. पयशे दिवन लोकांक नोकरी मेळूना. लोक कितें उलो गेली 26 वर्सां हांव हें काम करता आनी म्हज्या जितले म्हणून डिपार्टमेंट आयले त्या डिपार्टमेंटान भरपूर नोकर भरती जाल्या आनी भरपूर नोकर भरती जाल्ल्या कारणानूच लोकांक मेरिटाचेर हे सगळे जॉब मेळ्ळ्या. कोणाक खंय पयशांची देवाण घेवाण ना. आज जे कोण कितें पळय हें करता ते खंय तरी बुडलेले आसतले तेच लोक हें करूं शकता. आनी हांवें सांगलां जेन्ना सगळी इन्क्वायरी कंप्लीट जातली ती इन्क्वायरी कंप्लीट जाले नंतर हांव एकान एक म्हणल्यार तुमकां हांवें पयलींच डिसिजन घेतला. इन्क्वायरी कंप्लीट जातली. इन्क्वायरी रिपोर्ट म्हजे कडेन आयले नंतर आय विल आन्सर माय एवरीथिंग. So you are waiting for the inquiry report to be completed. कार्यकर्त्या दुःख जाता. कार्यकर्तो मनपासून मतदारसंघांनी काम करता आनी म्हजे कार्यकर्ते हे काणकोणच्यान पेडणे पर्यंत आसा. गेली 26 वर्सां एका पक्षांत रावन हांव काम करता आनी पक्षाचे जे ज्येष्ठ आनी श्रेष्ठ कार्यकर्ते आसा ते ह्या पक्षा खातीर योगदान दिता. प्रत्येकाच्या मनात आदर आसा ते कार्यकर्ते थंय गेल्या. हांवें कोणाक सांगूं ना कारण शेवट ह्यो सगळ्यो ज्यो गोश्टी आसा आनी कोण कोण आमकां चॅलेंज करता की हांवें येवन गाटेपणां रावचें. हांव म्हणटा कितें म्हाका करचे पेक्षा तूंच वच आनी देवा कडेन हांव आजून म्हणना ताणेंच वचून जो कोण म्हाका चॅलेंज करता कारवेश्वर ताणेंच वचून देवा कडेन सांगचें की आपल्यान हें जें कितें केलां तें आपल्या कडेन सगळें लेखी आसा म्हणून केलां. आपल्या सगळें खबर आसा म्हणून केलां आनी अशें ताणें थंय देवा कडेन वचून म्हणचें क्लियर आसा. आनी आज पासून असले चिखल म्हाज्या आंगार पडूं ना. अजून देवा कडेन मागता ताकाय बरी बुद्ध दी, ताकाय बरी शक्ती दी, ताका बरे विचार दी. कारण तो यंग आहा जो उलयता ताका अर्थ ना. ताचें वायट हांव केन्ना चिंतूं ना. ताच्या मनान कितें वायट आसा जाल्यार म्हाका खबर ना. बेतूलच्या पारंपारीक नुस्तेमारांनी सागरमाला प्रकल्पाखाला येवपी मिनी पोर्टाक खर विरोध केलो. हो बंदर हांगा आयलो जाल्यार कोळसो काडपाचें काम सुरू जातलें जाका लागून दर्यांतल्या नुस्तें आनी लोकांच्या भलायके कडेन धोको निर्माण जातलो. खंय आमकां ह्या नादी लेगीत हो प्रकल्प नाका आसलो आनी आतांय नाकाच अशें म्हणीत थळावे हट्टाक पेटल्यात. गोंयच्या लोकांक उदरगत जाय पूण सैमाची नाशाडी आनी लोकांचे भलायके कडेन धोको निर्माण करूं नाका. बेतूल 2016 सागरमाला प्रकल्पा खाला येवपी मिनी पोर्टाक त्या वेळावयलो आमदार चंद्रकांत बाबू कवळेकारान खर विरोध करून काम बंद उडयल्ले. पूण आतां हो प्रकल्प परत फाटल्या दारांतल्यान येवपाच्या मार्गार आशिल्ल्यान थळाव्यांनी हुस्को उक्तायला. आमचे पोट फकत ह्या दर्याचेर भरता
आमचे कडेन नुस्त्याचो व्यवसाय सोडून आनी कसलोच व्यवसाय ना। आदींच दर्यांत शिणाण्यो कालवां तिसऱ्यो मेळटाल्यो त्यो उण्यो जाला। हो प्रकल्प आयल्यार गांव आनी दर्यांतले जीव काबार जावपाचो भंय थळाव्यांनी उक्तायत। आमकां हो प्रकल्प नाकाच म्हणून खरविरोध करत आंदोलनाची शिटकावणी दिल्या। 2016 जेन्ना हो सागरमाला प्रोजेक्ट जो नितीन गडकरीन तेन्नाचे आमी शिफ्ट करता म्हणून 2016 एश्युरन्स दिल्ले हे जावचें ना म्हणून आयज हे MPA रिवायव करून आयज तो रिवायव जालो जाल्यार प्रॉब्लम हे कोलाचे हे कोल हांगा कोल हाप जातलो जे आयज मुर्मुगांव लोक मरता कॅन्सर पेशंट जे कॅन्सराचे जे जायते जावन हे आमचे गांवांत पडटा। तशेंच आमचे फाटल्यान पयले जाल्यार जे नुस्तेकार भाव आमचे जे शिणाणे जोब मागीर कालवां तिसऱ्यो ते नुस्त्या जे ह्यो शेलफिश आयज काबार जातले ते येयले जाल्यार। तशेंच आयज हांव आमचे केपेंचो आमदार काँग्रेसाचो बा बेल्टन डिकोस्टा ताजे कडेन उलयला and he has assured that he is going to fight tooth and nail against this project. So we will not, as on behalf of the Congress party, we will not let this project come here because this project is not for locals. It is for crony capitalists. So तुम्ही एका ओपोज करतले 100% we will oppose it. पहिले करतले आणि फुडें करतले तशेंच आज कॅप्टनानूय सांगला आमचे खासदारान जे दक्षिण गोंयचे खासदारान बाब कॅप्टन गियातो फेर्नांदीसानूय सांगला पयलेय ओपोज जाल्ले आतांय आसतले आनी मुखारय आसतले। एक न्ही आमी सामकी आमची फिशींग कम्युनिटी आहा इतली आमची धाकटी बोटकार आमी आनी व्हड्याकार आहा आमी सामके काबार जातले आनी आमकां पर्याय ना आमी खंय धांवपाचें आनी खंय कित्याक आमचे कडेन शेतां भाटां कांय ना आमी डिपेंड ऑफ दर्याचेर हेच तर हांगा हाडून तर घालीत कोयल जावं सागरमाला हाडत जाल्यार आमी रावचे ना हांगा सोंपलें म्हणपाचें कळ्ळें न्ही। हेच पयलीं तुमी ओपोज केल्लो येयला तेन्ना खूब फावटी ओपोज केला कोर्ट येयला तेन्नाय ओपोज केला आमी आनी आतां कोयल कितें हाडटा म्हणून आज आमी न्यूजाचेर आयकलां की आतां आमकां आमचो कोयल बीन कांय नाका सद्याक आमकां आमचे परिस्थिती अशी जाल्या की आमी नुस्तें सद्याक कमी जाला आनी आमचे वायट दीस येयले येवपाचे दिसा। ओके जे हे तुमी आतां तिसऱ्यो कालवो काडटा ती मेळटा तुमकां काडपाक ते जाय जाल्यार आनी सामकें आमकां मेळचें ना कित्याक ह्या वर्सा आमकां ते तिसऱ्या पडोंक ना कालवाय पडोंक ना कित्याक ह्या वर्सा असो पावस पडलो की ते तिसऱ्या जल्माक म्हणून येवकूच ना। एक टायमार आमचे तिसरे बेतलातले तिसरे म्हणून फामाद जातले कित्याक पोरूची तिसरीच काडटा इवन कालू पासून आमचे पडले ना ह्या पावस म्हणटा हेका तुमी ओपोज करतले। ओपोज आमचो आसतलो फूल ओपोज आसतलो बेतूलकारांचो। सागरमाला म्हणून पोर्ट पळय येवपाचो आसा ते फिशरमॅन पळय आसात तेमकां त्रास जातले कित्याक धाकली होडी घेवन पळय ते पाक वयतात काटाळे घालतात न्हय तेमकां त्रास जातले आनी तिसरी आसा जावं हे डॉलर आतां येवपाक वचपाक त्रास जातले कित्याक तोंड हें पळय आहा रिवर आनी माउथ ऑफ द रिवर थंय ते रूम काय ना न्हू आयशीर आहा त्रास जातले आनी आमी अशें आयकले खणगोणे न्हंये ते सायडीन ते पोर्ट हे करपाक म्हणून कित्याक न्हंये पळय आहा न्हंये ते फटियार म्हणून एक दोंगर आहा पळय पाणयात थंय तो पोर्ट बरो जाता आनी थंय लोकसंख्या ना। आतां हांगा तर पोर्ट केलो जाल्यार ते आमी कोळशाचो पळय तो दोंगर आहा काळसाण ते आमी खावची पडटली सिटी देतली। गोमंतक टीव्ही खातीर भीमा पाटील। गोंयांत अपघाताचे सत्र सुरूच आसा। दिवचल वाशी जंक्शना लागसार ट्रक आनी मोटरसायकली मदीं जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातांत स्कूटर चलोवपी गंभीर जखमी जाला जाल्यार केरये खांडेपार चिऱ्याचो ट्रक उमथलो। ह्या अपघातांत 2 जाण जखमी जाले उपरांत तांकां बेगोबेग उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केले। पुलिसांनी घडणूक तारोचर अपघाताच्या घडणुकीचो पंचनामा केलो। पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा। दिवचले ट्रक आनी मोटरसायकली मदीं जाल्ल्या अपघातांत मोटरसायकल चालक गंभीर जखमी जालो। ट्रक बायपासा वयल्यान अस्नोडेच्या दिकेन वतालो। वाळशी जंक्शना कडेन पावतकीच मेन रस्त्या वयल्यान दिवचलचे दिकेन वचपी मोटरसायकलीक ट्रकाचो धपको बसलो। ह्या अपघातांत मोटरसायकल चलोवपी चालकाचो पाय मोडलो। दिवचल पुलिशेन अपघाताचो पंचनामो करून ट्रक चालकाक ताब्यात घेतलो। अपघाताचेर नियंत्रण हाडपाक वाळशी जंक्शना कडेन स्पीड ब्रेकर बसोवचे अशी मागणी थळावे करीत आसा। आज मोठ्यांतलो मोठो अपघात जाल्लो आसा हांगा वाटादेव टू वाळशी बायपास रोड हांगा एक्सिडंट जावन जाल्लो आसा। आज एक वयल्यान ट्रक येयलो आनी हेवटेन बिचोले एक मोटरसायकल वयताली म्हापसा टू बिचोले वयताली तो वयल्यान जो बायपास रोडान आयलो ट्रक तो सरळ तेजेर धक्को दिवन तेजो पाय मोडून मोडलेलो आसा। इतको इंजर्ड जाल्लो आसा
आमची मागणी आसा हांगा व्हडल्यान व्हडले वयर स्पीड ब्रेकर घालचे. आमी त्या शिवाय बिचोली बचाव अभियान आमी एप्लिकेशन केल्लें आसा म्हणून आमच्या PWD आमचे ट्रॅफिक सेल आता म्हाका दिसता 15-22 दीस जाले 4 दिसांनी हांगा एक्सिडेंट जाता. लक्ष घाला कोणाची मोठी हानी जावची न्हू. आयज त्याची बाबड्याची हानी जालीच अशी परत घडची न्हू. आमी प्रत्येक फावटी सांगत आसा पाशा सोंपले वाजयले आमी. फाल्यां एक जर हाका कोण मरत न्हू कितें जातलें तें आमी नकळो आं. मजगती उसगांवसान फोंडेच्या दिकेन वचपी चिऱ्याचो ट्रक उमथलो. ह्या अपघातांत 2 जाण गंभीर जखमी जाले. आता एक्सिडेंट जाल म्हणटरी लोक आमी सरकारा शिणटा एक्सिडेंट जाल म्हणून. सरकारा शिणपाचें कित्याक सरकाराची हिंगा चूक आसा आनी आतां हालींच रोड वायडनींग केल्लो आहा, 4 लेनींग केल्लो आहा प्लस सर्वीस रोड केल्लो आहा सेपरेट. सो येदो व्हडलो रोड केल्लो आहा. सो पयलीं एक्सिडेंट जाता ते हेड ऑन कॉलिजन जाताले. सो सिन्स 1 वे केल्लोल्यान लेनींग सेपरेट केल्लोल्यान ते चान्सीस लेस जालो आहा. पूण अशें जाल्लें आसतना पासून एक्सिडेंट जाता. आतां एक्सिडेंट जावपाक कारण कितें? डिझायन फेल्युअर, कंप्लीट डिझायन फेल्युअर. हे जायते जाणांक जे ह्या रस्त्यान प्रवास करता तांकां खबर आहा. रस्त्याक मदेंच खंय तरी हे आसा फोंडकुल आसा मदें म्हणजे रोड लेवलिंग बरोबर जालो ना तेजे कारणान गाडयो जंप जाता. आतां फाटल्यान पयलें ती चिऱ्याची गाडी ही आतां 1 वे लेन. आतां हिंगा एक्सिडेंट जावपा कारण कितें? सायडीक उदक सायडीक पावलो जाल्यार तेका जो डिवायडर आसता ते जे स्टोन्स घातलेले आहा फातर तांकां जाय ती हायट ना, हायटूच ना. सो सायडीक गेले की गाडी वयर सोडली आनी इनबॅलन्स जावन ती आतां गाडी पडटल्या. आमी आसा केरिया खांडेपार हांगा म्हाका दिसता एक्सिडेंट प्रोन झोन हो जाल्लो आसा पण अजून बोर्ड काय तुमकां येवपाक टायम लागतलो. सेम सापा मिशनरी जाला सगळे कडेन रोड स्ट्रिंकिंग जाता, वेव्स जाल्ले आसा, लोक जंप जाता कडेन फूल जंप जाता. पण हांवें पयर PWD कळयलें ते मला हॉटमिक्स करता पण अजून ताजो हॉटमिक्सा पत्तो ना. अजून हे रोड लेवलिंग पत्तो ना. तुमी पळयतले मिडियन जर पळयतले हे मिडियनाची आनी रस्त्याची हायट एका बरोबर जाल्ली आसा तेन्ना हे मिडियन वाडपाक जाय. हेजे ट्रक कित्याक चडटा ताजें कारण हें कित्याक रोड आनी एका लेवलाचेर जाल्ले आसा. डिवायडर मातसो तरी उंच जावपाकूच जाय नाजाल्यार एक्सिडेंट जायत रावतले. जे कन्सर्न इंजिनियर्स आसा ते AC रुमान बसता रिक्वेस्ट करता मातशे ग्राउंडार येवचे, हे रोडार येवचे, पळोवचे की बाबा रोडाची कंडिशन कितें आसा, लोकांचे जीव कशे वाचोवपाचे आसा तेच पळय. हाव कॅन बी प्रिवेंट एक्सिडेंट ऑन द रोड स्पेशली ऑन द हायवेज. म्हाका बाबा प्रमोद सावंत तेचे कडेन इंजिनियराक मातशे ऑफिसाचे भायर काड तांकां रोडार येवनी पळोवनी की बाबा हांगा जाला कितें कंडिशन कितें रोडाचें आनी आमी कशें प्रिवेंट करपाक शकता ते. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. खासावले रेल्वे दोट्टीकरणाच्या कामावेल्यान परतून एक फावट बोवाळ जालो. खासगी जमनीचेर अतिक्रमण करून रेल्वे दोट्टीकरण करपाचो यत्न सुरू आसा असो आरोप विरोधकांनी केला. पळयात पुराय बातमी. कासावले रेल्वे दोट्टीकरणाच्या कामा वयल्यान बोवाळ जावन वातावरण बरेच तापले. खासगी जमनीचे अतिक्रमण करून रेल्वे दोट्टीकरण करपाचो यत्न सुरू आशिल्ल्याचो आरोप विरोधकांनी केला. कासावले खासगी जमनीचेर मशिनरीन राखणे वनत मोडपाचो प्रकार जालो. या प्रकरणात पुलिशेत कागद लेगीत नोंद जाल्या. लोकांक काळखात दवरून रेल्वे दोट्टीकरण करपाचो यत्न हातूंतल्यान सिद्ध जाता. जमीन संपादीत करचे पयलीं खंयचीय सरकारी यंत्रणा काम करूंक शकनात. या प्रकारा आड आमी आवाज काडटले अशें काँग्रेसीचे प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर हांणी सांगले. सगळी कागदपत्रां पळयल्या उपरांत हांवें वेर्णा पुलीस स्टेशनाचेर कागाळ नोंद केल्या. हांव हो विशय संसदेत मांडटलो अशें दक्षिण गोंयचे खासदार विर्यातो फर्नांडीस हांणी सांगले. जमीन संपादीत करचे पयलीं खाजगी जमनीचे अतिक्रमण करून काम सुरू करपी अधिकाऱ्यांक निलंबित करपाची गरज आसा. दोट्टीकरणाच्या कामाक लागून रेल्वे दादागिरी करता असो आरोप आमदार विजय सरदेसाय हांणी केला. दिस इज द फायनल असॉल्ट. आता इतली दादागिरी सरकारची वाडल्या आणि RVNLची दादागिरी इतली पावल्या की विदाउट एक्विजिशन, विदाउट फॉलोइंग ड्यू प्रोसेस त्या लोकांची घरां मोडटात, लोकांच्या प्रॉपर्टीनी घुसतात आणि तो साहू म्हणटा तो RVNLचो आहा ताणें आमकां सांगिल्लें आहा की इट इज अंडर प्रोसेस. अंडर प्रोसेस आसता तूं वचून मोडटा. पण कोणाचे इज देर अ लॉ इन दीस कंट्री ऑर इन दीस स्टेट? वी कॅनॉट सरेंडर आवर जुडिशियरी सिस्टम to these people. We have warned the contractors to evict and follow due process. Property owner approached me. I asked for all the documents. हांवें सगळे डॉक्युमेंट चेक केले काल ताचे कित्याक थोडे फावट देर इज सम डिस्प्यूट ऑर एम्बिग्विटी. हांवें पळयलें जाल्यार देर एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लेम. दोज आर हीज प्रॉपर्टी ओनरशीप डॉक्युमेंट्स
and it has come down from hundreds of years. Last 300-400 years it has come down to them. And 3 days on 20th, when he was passing this side, he saw that his compound has been demolished and the trees are cut. So he filed a complaint at Verna police station. Yesterday he told me no action has been taken. So yesterday I have filed a complaint on behalf of that owner of this property. गव्हर्नमेंट ऑफिसीस जेन्ना बंद असतात तेन्ना हे प्रमोद सावंताचे सरकार पुलिसांक मिसयूज करून आज हे ट्रेसपासिंग चल्लां. आय थिंक he has said that we will raise this issue. पार्लमेंटान आमचो मेंबर ऑफ पार्लमेंट ऑल्सो विल रेज. आय थिंक गोयच्या लोकांनी जो चीफ मिनिस्टर आज गोंयभर भोंवता पळय की तुमचें घर आपूण वाचयतलो म्हणून ही सगळी फटिंगपणां आज उगडी जाल्या. एक कोणाच्या प्रायवेट प्रॉपर्टीन कंपाऊंड तोडून पुलिसाक वचो वापर करून आज हे ट्रेसपासिंग करतात. सो दिस इज कंप्लीट कोलॅप्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस बीजेपी गव्हर्नमेंट. आम्ही टायम एंड अगेन सांगीत आसा की गव्हर्नरान इंटरव्यून जावन हे सरकार डिसमीस करचें, कित्याक हे सरकार इज नॉट फॉर द पीपल ऑफ गोवा. गोंयकाराचे जागे आज जमनी हडप करपाचो प्रयत्न चल्ला. बाब कॅप्टनान सांगलें तशें की हे सगळें चल्लां कोळशाचे डबल लेनिंग करपाक, कित्याक कोळसो जिंदाल आनी अडानी हे 2 क्रोनी कॅपिटलिस्टाचो कोळसो व्हरपाचें हें आज प्रकरण उगडें जालें. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. आयतारा कोरगांवची ग्रामसभा जाली. ग्रामसभेत म्हजें घर येवजण संबंधान उपजिल्लोधिकाऱ्यान येवन लोकांक पडिल्ल्या प्रश्नांचेर म्हायती दिवपाची मागणी थळाव्यांनी केली. अटल आसरा येवजणेच्या अंतर्गत हुमकत आशिल्ले येवजण्यो चालीक लावच्यो, तशेंच काबार जाल्ले रस्ते, गटरां दुरुस्ती, सीसीटीव्ही कॅमेरे आनी हेर विशयांचेर चर्चा ग्रामसभेत जावन थाराव संमत जाले. पळय. एक जण एक घर सांगले 8 भोवले धाकट्या वाड्यार. सो तेन्ना ताचो जर भोवली कितें इफेक्ट जातलो हाची चवकशी जावंक जाय. आता 3 प्रकार आहात, म्हणजे स्वताच्या प्रॉपर्टीतली स्वताच्या जमनीतली घरां, दुसरी काही भाटकाराची घरां आसतात, भाटकाराची जमनी असलेली घरां, दुसरं पब्लिकाची घरां, पब्लिकान असलेली, आणि सरकारी जमीन असलेली घरां. माझे वैयक्तिक मत असा म्हणजे माझा अभ्यास असा की सरकारी जमिनी घरांनी बांधल्या ते विशेषतः आमची गोंयकारांना 90% माझ्या माहितीप्रमाणे दुसरे बांधून जाते हे राहिलेले असतात. आणि ते जे परमनंट आम्ही केले हांव तांकां हें दिना, पण तेचो विचार सरकारान करचो की तांकां जर परमनंट ह्या ठिकाणी दिले जाल्यार ते हळूहळू संख्या आमची कमी आसा. गोंयकारांची वीज गोंयकार जाता म्हणटा जे आपल्या आजो पयले पासून आसात, तर तेंची हळूहळू 50% लोक भायले आसले. हांव भायले सुद्दां ते करिना, तरी सुद्दां योग्य जे काय आसात ते नियम वागून आनी गोंयकाराक सेट करपाक गोंयांतली आतांची जी परिस्थिती आसा ती बरीचशी हाताबाय केल्ली अशी दिसता. ती सगळ्या प्रकारची प्रॉब्लेम आहा, तितून हांव जायना, ते सगळ्यांक माहीत आसात, पेपरान वाचतात, तेचे बद्दल हांव म्हणना. पण भाटकाराची एनओसी म्हणतात. जर भाटकाराकडे जमाला गेले एनओसी मागून तर 5,000 ते 10,000 रुपये प्रमाणे मला पैसे फारीक करून सांगतो. आम्ही असो आता जमीन असो देवस्थान एनओसी दिली मुंडकारा आम्ही देवस्थान घेतली असो आमच्या देवस्थान एनओसी असे तिथून खूपशे पॉईंट आहात त्याचा अभ्यास करतो ते डिस्कटीचे फॉर्म आहात. डेप्युटी कलेक्टर कॅम्प करा आणि त्याचे सविस्तर त्या कळाले महत्वाची कमिटी. कित्याक आमी जाणा कशे तरेन झरे आनी हे बुडोवपाचें काम चालू आसा, सगळे दोळ्या मुखार आसा. डिटेल उलोवचें जाता जाल्यार पंच मेंबरांनी दुसऱ्यांक सगळे दिवपी जे कोण मेंबर आसात तांकां आनी बरी कमिटी काडची. बिकॉज ताचे फाटल्यान स्टडी आसा, सेक्रेटरी सरान म्हणटा तशें. आनी बायोडायवर्सिटी कमिटी आमचो गांव राखपाक मदत जावंक शकता. कित्याक आतां पासून जें कितें चल्लां, हांव एक मुद्दो उल्लेख करता, जें कितें देवसांत चल्लां आनी तो मुद्दे हांव ताणें घातला जाल्यार पण देर इज रोड 4.5 मीटर आसतना 6 मीटर रोड दाखोवन सद्या ताका परमिशन मेळना. आनी फक्त एक मुद्द्याचेर परमिशन दिल्लें, परमिशन फाटीं घेतला एका मुद्द्याचेर, ताचेर हांव मागीर उलयतलो. पूण हांव इतलोच सांगता की जें कितें आमचो कोरगांव गांव आसा, देवान एक ब्लेसिंग घातलेलें आसा,
तो गांव सांबाळपा खातीर बायोडायवर्सिटी कमिटी इम्पॉर्टंट आसा आनी ताका लागून एक पंच मेंबर आमच्या वांगडा आसतले, सरपंच आमच्या वांगडा आसतलो, दुसऱ्या कोणाक बऱ्या सुशिक्षीत मनशाकूय कमिटी बरी जावची असो एक रिक्वेस्ट आसा. न्हू एक गायडलायन सगळे आसात बरोबर, म्हळ्यार दुसऱ्या वटेन न्ही आमच्या कोरगांव कितके सुवाती दीत चल्ल्यात, दोंगर झरे भितून सगळे येतात आनी ते कायदेशीर म्हणून करता. त्या वेळार तुमची जी आतां ही संस्था सांगल्यात न्ही ती कशी कितें काम करतली? तेंचे पावर आसा, तेंच्यांनी वचून ते एग्जाम करप आनी तेचो रिकॉर्ड करप. जर कितें इलिगलिटीज मेळटात तेंच्यांनी बायोडायवर्सिटी बोर्डाक हायलायट करप आनी तेचेर एक्शन घेतली एक्शन, जातली एक्शन. दिवचले वाळशी जंक्शन धोकादायक जाल्लें आसा. ह्या जंक्शनाचेर अपघात वाडल्यात. मालाच्या गाडयांक ह्या जंक्शनाचेर टर्न घेवप लेगीत कठीण जाता. आयिल्ल्या दिसा ह्या जंक्शनाचेर अपघात जावपाची शक्यताय आसता अशें थळावो मेघश्याम राऊत सांगता. ह्या जंक्शनाचेर सिग्नलां तशेंच स्पीड ब्रेकर ना. ह्यान पयलीं सिग्नलां घालची म्हणून मागणी केल्ली, मात कोणेच कानामनार घेवंक ना अशेंय तो सांगता. नगरपालिकेन हाचेर बेगोबेग उपाय येवजण करची, स्पीड ब्रेकर सिग्नलां बसोवची अशी मागणी मेघश्याम राऊत हांणी केल्या. तशेंच मुख्यमंत्र्यान हातूंत लक्ष घालचें अशीय तांणी मागणी केल्या. हेचे सर्कल आसा, हो जो चौक आसा थंय आसा. आनी जेन्ना हो हायवे जाल्लो तेन्ना हे हायवेचेर आमी मेमोरंडम दिल्ले, लेटर दिल्ले सरकाराक, कित्याक हांगा खुबशे एक्सिडेंट जाले. आनी तेन्ना मयेचे जे आमदार आहा पेमेंट शेट हेंच्यांनी इनिशिएटीव घेतलेले आनी तेंचे ते जी मया एरिया लागता ते एरियेक तेंच्यांनी इमिजिएटली थंय बंदोबस्त केल्लो. पण हांगा जे लोकल जे आता भितरले जे लोकल प्रतिनिधी आहा तेंच्यांनी हेचेर कांयच एक्शन घेवंक ना. आनी तेन्ना आमी सांगतले हांगा हे जे जंक्शन आहा हेचेर येणाऱ्या काळान मोठो एक्सिडंट जातलो हे 100%. कित्याक हे जे हांव सरकारा कडेन आनी सीएमा कडेन मागता की हेचेर पयलीं आमी सीएमा कडेन रिक्वेस्ट केल्ली की हो जो सर्कल केला तुमी जर पळयले जर व्हडले गाडयो जेन्ना येता हांगा व्हडल्यो गाडयो टर्न जायना. कित्याक इतली कमी जागा हांगा आसा, हे हायवे टर्न जायना जेन्ना व्हडल्यो गाडयो येता जे ट्रक येता. आनी हे सायडीक ना व्हडले स्पीड ब्रेकर घातले ना काय कसले सिग्नल आहा, कारण आमी तेन्ना सिग्नलाची मागणी केल्ली पूण आयज हेचेर खंयच विचार जायना. एक्सिडंट जाला. मोटरसायकलीचे हे पळय हेल्मेट तुमी जर आयज पळयली हे हेल्मेटाची तुमी परिस्थिती पळया. हे लोकांनी पळोवचें म्हणजे आयज कोणाचो तरी हांगा जीव धोक्यान गेला. ही गाडी पळया तुमी. आनी आयज अशें जेन्ना एक सिच्युएशन आसा सगळे दाखयल्ले आसा लोकांक आनी अशें आसून आयज जे हांगा लोकप्रतिनिधी आहा हे खंयच इनिशिएटीव घेयना. म्युन्सिपालिटीक मागता की तुमी इनिशिएटीव घेया की हेचेर कितें तरी बेगींतल्या बेगीन आनी सीएमाकय विनंती करता की हांगा बेगींतल्या बेगीन सिग्नल लावपाक जाय, स्पीड ब्रेकर घालपाक जाय जेणे करून कोणाचो जीव वाचोवंक शकता. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.